अशी चित्र त्यांना तयार झाले की गोविंद गावडेक जर मंत्रिमंडळातल्यान काढलो जाल्यार समाज खंय तरी एसटी समाज आमचो पिकार जातलो म्हणून आज तांकां काढले फायनली मंत्रिमंडळातल्यान किती परिणाम जातलो दिसता तुमकां? समाजाचेर परिणाम काय जावं शकना, कारण एस टी समाजाक पूर्णतः खबर आसा. हांव तुमकां एक सादें उदाहरण सांगता. शेळ मेळावली 70रीन जेन्ना आदिवासी समाजाचेर जो अत्याचार जालो, अन्याय जालो, तेन्ना गोविंद गावडे हे आदिवासी समाज खात्याचे मंत्री आशिल्ले. तेन्ना तेंच्यांनी एक दीस तरी तांकां प्रोटेक्शन दिवपा खातीर स्वता जावन फुडाकार घेवन कितें काम केलां. वरसून तेंच्यांनी जे समाजाच्या लोकांच्या संदर्भात जे कितें अपमानास्पद जे उलयले ते म्हाका आजून हांव विसरूं शकना. कारण हो एस टी समाज जो आसा तो तळागाळाचो आनी ह्या गोंयचो खरो राखणदार तो आसा समाज. जाल्यार तुमी त्या समाजाक प्रोटेक्ट करचे सोडून तेंच्यांनी जी कितें भाशा वापरली ती व्हेरी ऑब्जेक्शनेबल आशिल्ली. रियली म्हणजे समाजाचो वापर आयज राजकारणी करता आनी कसो करता, जेन्ना कसले तरी संकट येता तेन्ना तांकां समाज आठवता, तेन्ना समाजाचो पुळको तांकां निर्माण जाता. आनी अशें करूं नाका. समाजाचो कोणेच गैरवापर करचो न्ही. खरें म्हणजे त्या एस टी समाजाक आयज राजकीय आरक्षण मेळूंक ना. हांव कितलेशेच दीस न्यूजपेपराचेर बातम्यो दिता, गेली कितलीशींच वर्सां हें दिता, लेख बरयले आनी कितें बरयलें, समाजाचे नेते दखल घेयना. हें दुर्दैव आसा. आयज पार्लमेंटान 2दा-3दा विधेयक येता आनी वयता, गायब जाता. कित्याक पास जायना ते? तुमी कितें केलें तेंच्या खातीर, समाजा खातीर? तुमी एस टीच्या ते उठा आंदोलनात सहभागी जाले, 2-3 म्हयने भितून पडलो गोविंद गावडे. खरेंच म्हाका तेजें कौतूक दिसता की ताणें तितलें खूब काम केल्लें. पूण जेन्ना मंत्रीपद जेन्ना तेंच्या कडेन एस टी समाजाचे आयले तेन्ना ते कदाचित आपली ड्युटी करपाक विसरला. म्हणटकूच आयज समाजान तेंच्या वांगडा कित्याक वचपाचो? गणेश गांवकर आसा, मागीर धाकू शिरोडकर, धाकू आमचे मडकईकर आसा, किंवा आमचो सभापती आसा, असे कितलेशेच नेते तेंच्या कडेन आसा एस टी समाजा कडेन. बाबू कवळेकर स्वता आसा थंयसर. म्हणजे कितलेशेच लिडर्स आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसना की समाज असो खंयच्या तरी एखाद्या राजकीय नेत्या वांगडा वयता. राजकीय नेत्या वांगडा वचून समाजाचें खूब नुकसाण जालां अशें म्हाका तरी दिसता. हय राजन बाब, तुमकां ही गजाल पडटा? कारण एक जो तेन्ना एक आभास निर्माण केलो की पळय इतलो व्हडलो सामक्या समाजाचो पाठिंबो आसा आनी हात जर लायलो जाल्यार ताजे दुर्गामी परिणाम जातले. तुमकां दिसता ही रियलिटी? ना, म्हाका दिसता की गोविंद गावडे काडल्या उपरांत समाज नेमको कसो रिएक्ट जाता ते अजुनूय क्लियर जाल्लें ना. समाजाचें रिएक्शन ताजेर तशें येवना अजून. आतां आमी जे हांगा बसल्या, धाकू बाब आसूं किंवा रामकृष्ण बाब आसूं, हे आमी हांगा डिबेटाक एक रिप्रेजेंट करता. ते एस टी कम्युनिटीचे हांव पत्रकार आसा, सागर जावडेकर पत्रकार आसा. आमी एक डिबेट म्हणून हांगा आमची मतां व्यक्त करता. पूण समाज जेन्ना गोविंद गावडेचो जो इशू जाल्लो आनी ताका काडटा अशी परिस्थिती जाली, त्या मिटिंगेक दुसऱ्या दिसा जी फर्मागुडी मिटींग जाली, खूब मोठ्या प्रमाणात समाज बांधवच आयिल्ले. आतां त्या समाज बांधवाचे तेन्नाचें मत आनी उपरांत आतां जो 1 म्हयनो गेल्या उपरांतचें ताचें मत आनी काडल्या उपरांतचें तांचें रिएक्शन, हें कशें येता तें येवपी दिसांत हें क्लियर जातलें. आनी तातूंतल्यान आमच्यान एक सादारण एक अंदाज काडपाक आमी शक्य आसा आमकां की बाबा हे काडला ताजो परिणाम म्हणजे ताचें रिपरकशन कशा पद्दतीन फुडें जावंक शकता हें येवपी काळांत आमकां दिसतलें. कारण अजुनूय ताजें रिएक्शन तशें तुमकां पण तो राजन बाब, बिफोर आय गो टू रामकृष्ण बाब, हो जो विशय आशिल्लो की समाजाचो मोठो वर्ग जो आसा तो आपली वटेच्यान आसा, ही गजाल तुमकां पडटा? ना, कशें जाता, समाज हो एका मनशाच्या फाटल्यान वता अशें ना. आतां बाकीचे समाज गोंयांत आसा, तर मागीर एस टी आसूं, ओबीसी समाज आसूं, किंवा क्षत्रीय मराठा समाज आसूं, क्षत्रीय खारवी समाज आसूं, हे सगळे समाज आसा. आतां एक मनीस समाजाक फुडें व्हरता अशी खंयच परिस्थिती तुमकां आज दिसना. आनी खास करून जेन्ना मल्टी पार्टी जेन्ना पॉलिटिक्स आसता तेन्ना समाज हो वेगवेगळ्या मनशांच्या बरोबर रावता. आतां जाच्या बरोबर तो चड मोठ्या प्रमाणात रावता, तो रावला हें गोविंदाच्या बाबतींत आमी म्हणूंक शकता. कारण समाज ताच्या फाटल्यान काल मेरेन आशिल्लो. तो समाज आज रावतलो काय कितें?
तो कंटिन्यू तसोच आपले रिएक्शन दितलो काय कितें किंवा तसोच प्रोटेक्ट करपाक फुडें येतलो काय कितें कारण इलेक्शनाक हार्डली एक 1.5 वर्स बी उरलां आतां हे 1.5 वर्सांत भारतीय जनता पार्टीक एक मोठे कितें म्हणटा ताका एक एक्सरसायज करचो पडटलो की बाबा ते समजा आसा जाल्यार ते पॅसिफाय कशें करप हें आव्हान आसतलें आव्हान असतं रामकृष्ण बाब तुमकां दिसता आज समाजाची भूमिका कितें आहा कारण तुमकां दोगी जाणांक हांव मेकळेपणान प्रश्न विचारपाक शकता कारण समाजाचे लिडर खूब आसात आज विधानसभेकय आसात पण एक जे चित्र तयार करप जालें की मोठो समाजाचो वर्ग आपले वटेच्यान आसा ही ऑन ग्रावंड तुमकां कितें दिसता रियलिटी आहा बेजिकली उटाचो हेड वापरून गोविंदान जो व्हडलो बोवाळ केलात गोंयांत तो तसो सगळ्या समाजाक आवडूनात तर कितें आसा उटा हें 2003-04 फॉर्म जालें आमकां 2003 रिकग्निशन मेळ्ळें एस टी स्टेटस मेळ्ळो ताच्या नंतर गोविंद हो जो हितून आयलो ह्या मुवमेंटान आयलो तो 2009 बी 11च्या हेका बाळी आंदोलनाक तेजे पयलीं गोविंद हो आमच्या समाजा भितर खंय नाशिल्लो आनी समाजाक तेजें कांय कामूय नात उलट आमी आमचो अनुभव आसा एज अ गांवकवीर म्हणून आमी जेन्ना 2001 आमी जो आमकां स्टेटस मेळचो म्हणून गांवांनी मिटींग घेताले त्या वेळार 2009 गोविंद गावडेन आमकां त्या गांवांत मिटींग घेवपाक दिवंक नात 2001 हो गोविंदाचो हें आशिल्लो आमचे समाजा विशयी म्हाका दिसता की ताणें हो जो समाजाचो वापर जो आसा न्ही तो आपल्या पॉलिटिकल सेटअपा खातीर केल्लो आशिल्लो समाजाच्या हिता खातीर जावंक ना जर समाजाच्या हिता खातीर जाल्लो आशिल्लो जाल्यार आज सरकार दोनी कडेन सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आसात ह्या समाजाचो तूं लिडर आसत जाल्यार हे समाजाचे प्रश्न जे आसात म्हणजे आमकां 2003 स्टेटस मेळ्ळो आनी उटा फॉर्म 2004 फॉर्म केली कित्या खातीर तर हे जे इम्प्लिमेंटेशन पार्ट करून घेवपा खातीर ती इम्प्लिमेंटेशनचो सगळी समिती हे बीजेपीन आसात प्रकाश वेळीप आसात रमेश आसात गणेश आसात आनी हो गोविंदो आसात ह्या मनशान ते करून घेवपाचें आज खंयचोच प्रश्न जाग्यार लागूना फक्त स्टेटस मेळ्ळा एक सामके सबसिडी थोड्यो मेळटात हेजे पलीकडे जर आमचो फॉरेस्ट रायट्साचो विशय आसात जो पॉलिटिकल रिजर्वेशनचो आसात लँडाचो विशय आसा आज गोंयांत भरमसाट लँड विकल्यो वयतात भाटकार एनकरेजमेंट करप हो जमनीच आमच्या गावड्याचें मेन अस्तित्व न्ही कल्टिवेशन ही आमचें मेन हें आसा पोट आसात त्यो जमनी वयतात फंडचो युटिलायजेशन सारकें जायनात मागीर TSP कावन्सील फॉर्म करूना जे उटाचें उटा म्हणून जी 8 संघटना एकठांय करून घेतलेली ते 8 संघटना ह्या प्रकाश वेळीपान आनी गोविंद गावडे कोणाक केन्ना कन्सिडर केले नात फक्त उटा प्रकाश वेळीप आनी गोविंद गावडे म्हणून उटा जावन तेजें व्हडलो गांव केलो आनी ते सरकाराक एक हें दाखयली केणें सुट्टे स्वरूप दाखोवन तो खेळ खेळटात पूण म्हाजें म्हणणें आसा की गोविंद म्हणजे समाज न्ही तर गोविंदाचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसात हें सगळ्या समाजाक खबर आसात ओके दाखोवपाक तुमी त्या फर्मागुडयेच्या मिटिंगेचो उल्लेख केलो एक गजाल आमकां मान्य करची पडटली त्या मिटिंगेक हॉल भरिल्लो इतली लोक आशिल्ले आनी जशें राजेंद्र बाबान सांगलें ते थंय समाज बांधवूच आशिल्ले तुमी कशें पळयतात सत्ताधारी पक्ष म्हण हाजे कडेन खंय आहा समाजात तुमी आतां जेन्ना हो डिसिजन घेतला तुमकां कांयच टेन्शन ना ज्या दिसा फर्मागुडयेर मिटींग जाली ती खास करून तेजे समर्थक आसले तेतून नॉन एसटी म्हाका दिसता 60% तरी आसले आसतले आनी ते तेजे मतदारसंघातले आसले आज तेणी समाजाक उलो मारता आसतना फक्त आपली मंत्रीपद सांबाळपाक लागून मारता आतांच आमचे सागर बाबान सांगला तशें कितके एसटी समाजाचे प्रश्न आसले आनी ते गोविंदान कितके मांडले आतांच रामकृष्णान म्हटलें की गोविंद एसटी स्टेटस 2003 मेळ्ळो आनी गोविंद एसटी मुवमेंटान केन्ना जॉयन जालो जाल्यार तो म्हाज्या हिशोबान फर्मागुडयेर आमी रथयात्रा काडपाचो मिटींग घेतली त्या वेळाचेर ताका एक 2 जाणांनी व्यक्तींनी थंय हाडलो मडकय मतदारसंघाचे गोंय विधानसभेचें इलेक्शन जाल्या उपरांत 2008 ते 2009 पयले मिटिंगेक गोविंद गावडे येयलो आनीक आज जे गोविंद म्हणटा की गोविंदाच्या फाटल्यान सगळे लोक आसा हांव म्हणटा आज गोविंदाक जरी काडलो मंत्रिमंडळांतल्यान जाल्यार थंय एसटी बांदवूच येतलो आज 3 आमदार आमच्या पक्षा कडेन आसा ह्या 3 भितर एक मंत्री जातलो आनी तो मंत्री एसटीचो जातलो आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा गोविंदान जे कितें चुका केल्या तो फुडलो मंत्री केन्नाच करचो ना तो तेजे पेक्षा चड पटीन काम करतलो आनी त्या भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसा भारतीय जनता पक्षान जे लिडर आसा आयज हेंच मागूंक सोदता हेंच सरकारा कडेन मागणी करता हें गोविंदान खरें म्हटल्यार मंत्री आसतना हेजो
वापर सगळ्या समाजाच्या लिडरांक घेवन करूंक जाय आसलें. केवळ एक उटा आनी एक गोमंतक गौड मराठा समाजाचो विश्वास गावडे हेजे पुरती संस्था आनी हेजे पुरता एसटी समाज ना. हेजे पळय काल पयलींच एक व्हडली संस्था गाकुवेज चळवळ ही पयली 1999 पासून एसटी मुवमेंट करताली, एसटी दर्जो मागताली. त्या वेळाचेर पासून तेन्ना उठा नासली. 2004 उठा संस्था रजिस्टर जाली तेन्ना मनोहर पर्रीकारान 2003 एसटी स्टेटस दिल्या उपरांत एसटीची उदरगत जावपाक लागली. आज आमचे काही लिडर मनोहर पर्रीकाराचेर टिका करता किंवा भारतीय जनता पक्षाचेर टिका करता. ज्यो काही गोष्टी जाला त्यो भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेर आसतना मनोहरबाईन जे उठा आमचे एसटी स्टेटस दिलो तेजे उपरांत सगळ्यो गजाली आमकां ओके. मेळयले आसा.